साधारणशे गेले एका महिन्याच्या कालावधीत सोर्वेवाड्यान जे इंटरनल रोड आसात सगळ्या भाडकारां कडसून आणि पंचायती कडसून एनओसी घेवन आमी इंटरनल रोड केल्ले आणि ताज्या बरोबर ते हॉटमिक्स जावचे म्हणून आमी हे सोर्वेवाड्याचे सगळे साधारणशे एक 2.5 ते 2.5 किलोमीटर हे भितरले इंटरनल रोड आसा हे इंटरनल रोड हॉटमिक्स करचे हो निमाडो पाडलो आमी आयज सुरवात केल्लो आसा। साधारणशे 55 ते 60 लाखाचे काम फुडल्या 3 दीस कंटिन्यू चलतले आणि 3 दिसांनी हे सगळे इंटरनल रस्ते जे आसात सोर्वेवाड्याक गिरी हे सगळे जातले। खूप वर्सांची लोकांचे डिमांड आसलो की रस्ते बारीक आसा आणि रस्ते रूंद जावचे अशें म्हणून आसले। हे रस्ते आमी आयज कंप्लीट केल्ले आसा आणि लोकांक आणि फुडल्या 3 दिसांनी जाल्या नंतर वापरूंक साधारणपणे 55 ते 60 लाख आसा। आणि तेज्या भायर आमी जसे रूंद केल्यात रस्त्याचे सगळे लायटीचे खांबे आसले ते लायटीचे खांबे आमी सायडीक काडून घेतलेले आसा जे मोटरेबल एक्सेस बरो जातलो अशें म्हणून हे रस्ते केल्ले। साळगांव मतदारसंघान म्हाका दिसता 9 वर्सां आमदार म्हणून हांव काम करतां आणि आमदार म्हणून काम करतना खंयचोच एखादो गांव किंवा खंयचोच एखादो वाडो फाटल्यान ठेवचो वो तो विकासा पासून वंचीत जावचो अशें म्हणून हांवें केन्नाच चिंतूंक ना आनी हेज्या फुडेंय चिंतचो ना।